खुर्साची वाट ससनीक जिविताक मेट. पथकाची मजुरी मरण. पथकाचे परिणाम वा प्रतिफळ मरण. आदाम येवेन पातक केलें ती दोगांय मेली. आपल्या भावाक जिवेशी मारुल्लो कायन मेलो. देवा विरोध पातक केल्ले इस्रायलीगार मरुभुमीन सोरोप साबून मेले. हे सक्कड मेले कित्याक तांच्या कोणायचेरी देवाच्या काकुळतेची नदर पडूंक ना. त्या देखून ते सक्कड सासनीक जिविताची आशा नासतना तांच्या पातकाक लागून मेले. ह्या सर्व मेल्ल्याचे तशेंच जियेतल्यांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक क्रिस्त आयलो. पातक केल्लो हर एकलो मरण आपली मजुरी जावन घेता. आमच्या पथकाची मजुरी जावन आसचे मरण क्रिस्त कुशेन स्वीकार करता. अशें परजे खातीर एक मनशान मरचें बरें म्हणल्या उतरां प्रकार सर्वांच्या मरणाक कारण जाल्लें पातक आपणें घेवन आनी आमकां मरणांतलें राखून आपुणूच मरून देवाच्या काकुळतेची नदर आमचेर पडशें करता. सासनीक मरण नास करून सासनीक जिविताची आशा आमच्या काळजांत तो वमता. मोगाशेनो, जशें पथकाची मजुरी मरण तशें क्रिस्ताची मजुरी जिवंतपण. सासनीक जिविताची आशा आमच्या काळजांत जागोवन दवरन ही कुर्साची वाट जेजू सांगता ताचे कठीण पाशावन नियाळन ही वाट आमकां अमर जिविताक पावोवन दी म्हूण मागया. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचे फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मरणाचे फर्मान तो जेजूक दिता. पिलात आपणाचे हात उदकान धुता. तया जाला जेजू तुमच्याक म्हाका. मुजे खातीर जेजू मरण वेंगता. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ताचेर घडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. ताका निश्ठुरायन चलयलो तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासत ताणें विनाती केली. जेजू इजाया प्रवाद्यान 700 वर्सां आदीं प्रवाद केल्ली ही उतरां कोणाच्या जिविताक ताळ पडटात. कोण तो आमच्या पातकांचो भार वावयतलो? कित्याक ताणें अशें केलें? सोमिया, तुंच तो मारूंक व्हरतात तसल्या शेळये परी, लोंवत आसतल्या मुखार वोगोस रावतल्या बकऱ्या बरी, आपले तोंड उगड नासता पिलाता हुजीर आमचे खातीर उबो जाल्लो. त्या दिसा तूं सारको म्हणून वाद करूंक नाय. तुजें समर्थन तुवें केलें नाय. बगर तूं जाणा आसलोय तुजें समर्थन तुवें करच्या की तुका मुजेर आसचो तुजो मोग कितलो व्हरतो म्हूण दाखोवंक तूं फुडें सरलोय. मोगा मदें आनी समर्थना मदें मोग विंचूंक म्हाका शिकय. आमेन. सुमिया काकूत आमची कर. सुमिया काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरे ते साव
जेजू खुरीस घेवन चमकता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कुरीस कांदार घेता मुझे खातीर, कुशीन तो मेटा करता भारादी. बोगसून कुर्साची गज जेजूक पडता, मुझे खातीर जेजू कुरीस घेता. येया मुजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टातेल्यानो आनी वजन ववयतेल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मुजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. जेजू, म्हज्या पातकांचें जू वजें तुज्या खांदार आसा, आनी तूं म्हाका विशेव दिवचें मात्र रावयनाय. त्या तुज्या कुर्साचें वजें तूं म्हजे पासत वोवनूच आसाय. जेजू, तुजे शिवाय म्हाका कोण आसा? वय, तुका हांव आसां. म्हज्या कुटुंबांत समाधान ना. पुता, ये मुजे सरशी. हांव पिडेंत वळवळतां. दुवे, ये मुजे सरशी. हांव वायट सवयेक बली जालां. इश्टा, ये मुजे सरशी. सोम्या, येया मुजे सरशी म्हणलो तुजो ताळो हांवें सदांच आयकूंक म्हाका आदार दी. आमेन. सुम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरे तेसांव जेजू पयले फावटी खुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कुर्सा पोंदा पडला मुजो जेजू, दुखीन तो वळवळता हेस सोंसता. पतकांचो भार मुजो तो वावयता, मुजे खातीर जेजू परत उरता. जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे सरशी आयलो. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तुंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोनी वयलो देंवोन जेजू सरशी वचोंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वाळटालें. तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बचाव कर म्हूण ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून ताका हात दिवन धरलो. जेजू, त्या दिसा पेद्रू उदकांत बुडतना तुवें ताका हात धरून राखलें. आज तूं ह्या बरादी कुर्सा पोंदा पडतना तुका हात धरून उबारूंक पेद्रू ना. तुजे मोगाचे शीस जाकोब आनी जुवांव सयत नात. मोगाच्या मनशांनी केल्ल्या तिरस्काराचीं भोगणां म्हाकाय समजतात. जेजू, खंयचे तें म्हजें पातक तुका धरणीक शेवटायता. खंयचे तें म्हजें पातक तुजो कुरी चड आनी चड भरादीक करता. खंयचे तें म्हजें पातक तुका तिरस्कार करता. सांग म्हाका सोम्या, सांग म्हाका. आमेन. सुम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तेसांव जेजू ताच्या आवयक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार.
वैती पळयता आपल्या पुता धैर्य दिता बळ दिता जेजू सोम्या कष्टो नासच्या ताका सकत जाता मुझे खातीर जेजू वाट समकता आमी ताचेर नदर गलिशे करूंक ताका सुरूपाय नातली आकर्षण नातलें आमची काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना मनशांनी ताका पयस केलो जांचे मुखार आमी आमचे तोंड लिपयतांव तांचे मदलो तो एकलो मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना मोरये कोणाक नाका जाल्लो जेजू तुका जाय जालो कित्याक तूं जाणाय तो तुजें मांस तो तुजें रगत तो कितें करनासा म्हणलें कोणी नेणा आसले तो मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर वावुरनासा म्हणलें ताका एकल्याक सोडन कोणी नेणा आसले ताचें पालन पोशण करचें भाग देवान तुका दिल्लें आनी हें तुवें बऱ्या रितीन केलें माये हो तुजो शेगूण सर्व आवयांनी तांच्या जिवितांत पाळन तांच्या भुरग्यांक माया मोगान वागोवंक आनी सत आनी नीत शिकोवंक तूं तांकां आदार दी आमेन सुम्या काकूत आमची कर सुम्या काकूत आमची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 25 तेसांव सेरेनाचो सिमाव जेजूचो कुरीस वावयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार कुरीस बाराक तो एकलोच वावयता कोणच ना ताचे म्हणले सांगा दिवच्या ना कुशेंची ताका उपकार करता मुझे खातीर जेजू एकलो चलता एकलो अन्याया वरवीं आपणाक सोसूंक मेळटा तें देवा पासत म्हूण चिंतून सोंसता जाल्यार तुनी जाय की देवाक मानवता तुवें केल्लें सुखी खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणीकाय दाखयशी पूण हातूंत तुका कितें होगळाप बदलाक बरें केल्ल्या खातीर तुका जर सोंसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें तेदवां जाल्यार देवाक तूं मानवताय जेजू आपणें कितेंच सूख करूंक ना जाल्यार म्हाका कित्याक ही शिक्षा म्हूण सिमावन चिंतलें आसूंक पुरो जाल्यार ताणें तुका आदार दिलो तो नेणा आसलो की ताच्या पातकां खातीर ताचे सुखी खातीर तूं ताची शिक्षा वावून आसाय म्हूण बरें करतना कश्ट मेळचें सहज कश्ट जाल्यार परवा ना बरें करूंक देवाक मानवता तसली जिणी जियोंक तूं म्हाका बळ दी आमेन सुम्या काकूत आमची कर सुम्या काकूत आमची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 26 तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार सोबेताचे मुखामळ विद्रूप जाला गामान रक्तान ताची सोबाय पावल्या वेरोनिका ताचेर बिरमोत पावता मुझे खातीर जेजू विद्रूप जाला वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडलेल्यानो
देवसराक आनी ताच्या दुताक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत. सतस हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें ना, तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेतेले ससनाच्या केस्तीक, पूण भाग्यवंत वेतेले ससनाच्या जिविताक. जेजू कस्टून आसच्या तुका वेरोनिकान पळयलें. तिणें तुजी बिरमोत पावली आनी तिचो कुमकेचो हात दिवंक ती मुखार सरली. हांवीं कस्टून आसच्यांक पळयतां, जायते फावटी तांची बिरमोत दिसल्यारय हांव तांकां पावना आनी तांकां म्हजे कुमकेचो हात दिना. जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें, तें म्हाकाच तुमी केलें. ही तुजीं उतरां म्हाका कित्याक समजनात? हेरां थंय तूं म्हाका कित्याक दिसनाय? ह्या म्हज्या कुरडेपणांतलें तूं म्हाका गूण कर. आमेन. सुमया काकूत आमची कर. सुमया काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7वें स्तेसांव जेजू दुसरे फावटी खुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. Parade cursa ponda Jesu podla Askat munisto Abal zala Fudli wat polem to Parat kurta Mujhe khatir Jesu Dukhi sosta. संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्या की पयले म्हजो ताणें द्वेष केला म्हणून उगडास दवरा. म्हाका तांणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले. तुमचो भावार्थ दंडल नाशें हें सक्कड हांवें तुमकां सांगलां. एक काळ येतलो तेन्ना तुमकां जिवेशी मारतात, तो आपणे देवाची सेवा केली म्हणून लेखतलो. जेजू तुजो खरो पाटलाव केल्या सिस्टर राणी मरियाक ताणें जीवशी मारलो. फादर स्टॅन स्वामीक टेररिस्ट म्हणून वलायलें आनी गुटान ताचो जीव काडलो. हांवीं तुजो शीस जावन जिवन आसता ह्या दिसांनी जायती दगदवणी बिरांत खावजिणी भोगता. तुकांय तांणी दग दिलो. तुजो जावन आसच्या म्हाकाय ते दग दिते आसात. तांच्या दगदवणेक हांवें भियेनशें, म्हजो भावार्थ दंडळनशें, तो पडनशें, धैर्यान भावार्थ उखलून धरूंक, तुजोच जावन जियोंक म्हाका बळ दी. आमेन. सुमया काकूत आमची कर. सुमया काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 8वें स्तेसांव जेजूक पळयोवन जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो रुदान करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. बुजवून दिल्ल्या स्त्रियांक तो बुजयता. तांच्या बाळांचो हुस्को दाखयता. कश्ट आपले तोलिपोवन धैर्यान व्हरता. म्हजे खातीर जेजू बुजवून दिता. तुमचे पासत पयले क्रिस्तान कस सोंसल्यात. ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडातावन कसलेंच कपटीपूण आयिल्लें ना. ताका सवुल्ल्या वेळार ताणें पाटी सवलें ना.
ताका कष्ट आयतना ताणे बेश्टायलें ना. जेजू, त्या आवयांचें रडणें पळयोवन थोडीपुणी तुका बुजवण मेळटा. पूण ह्या काळार कितल्योश्यो आवयो आपल्या भुरग्यांची वायट जिणी पळयोवन दुखां गळोवन आसात. ह्या आवयांचें रडणें पळयोवन तुका कशी बुजवण मेळत? तसल्या आवयांक तूं बुजवण सा. तुजी देख खाण घेवन तुज्या मेटांनी सोलोंक वायट सांडून बरें जिवीत जिवंक त्या तांच्या भुरग्यांक तूं कृपा दी. आमेन. सुमया काकूत आमची कर. सुमया काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9 स्थेसांव जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कुर्सा सोबारताच्यान वावोंक जायना, कुडीन ती रासण्णा अस्कत जाल्या. जेजू म्हजो सोमी परत पडता, म्हजे खातीर जेजू दैरान उरता. तवळ मुनीस जातले स्वार्थी आनी दुडवाक लबदल्ले, गर्वी, हांकारी आनी हेरांची निंदा करतले. आवय बापयक अविदेय, अनुपकारी, अधर्मी, मोग मैपासनातले, असमाधानी, निष्कुचारी, बास्कळ, हारामी आनी सर्व बरेपणाचे विरोधी, घतकी, अक्कल नतले आनी गर्वान फुगल्ले, देवाच्या मोगा बदलाक आपल्याच कुशलायांक लबदल्ले, खोटे, देवबिरान नातले, आवय बापयचो जीव काडतले, सलिंग कामी, फोटकिरे. जेजू, हांव असल्या जायत्या पातकांत पडलां आनी म्हजे खातीर तूं कुर्सा पोंदा पडलाय. तूं परत उठतना म्हजोय उगडास कर. म्हजो हात धरून म्हाका ह्या पातकांच्या उब्रांतलो वयर काड. बरें जिवीत जिवंक म्हाका बळ दी सुमया. आमेन. सुमया काकूत आमची कर. सुमया काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10 स्थेसांव जेजूचे वस्तूर कान विनगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूचे वस्तूर कान विणगो करता, दिल्ल्याक सर्वच ताणें मनशा कुळाक. लज आमची लिपोवन देव लजेना, म्हजे खातीर जेजू विणगो जाता. जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटा? ताणे जाप दिली, थोडे स्नानदातार जुवा म्हणटात, हेर थोडे एलिया म्हणटात. तो वळू जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? आज जेजू आमकां विचारी, कोण तुजो देव? तुवें रचलोलो वा तुका रचलोलो? आपणाकच लजेक घालन आमची लज ताणें दांपली. आपलो मान ताणी काडटाना वगे रावून आमचो मान ताणें राखलो. आपणाकच संपूर्ण खाली केल्ल्याचो संकेत जावन विणगो जाल्लो जेजू आज म्हाका आनी तुका विचारता, तूं म्हाका कोण म्हूण म्हणटाय? सुमया, तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो रक्षक
ना कोण तुजे बगर मुजे खातीर इतलो व्हड त्याग केल्लो. आमेन. सुमया काकूत आमची कर. सुमया काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11वें स्थेसांव जेजूक कुर्सार मारतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कुर्सार काळता मुझे खातीर कश्टून मरून आसा देव संवसारी. बापा तांकां बक्षी म्हूण तो मागता मुझे खातीर जेजू जामीन रावता. चड उणें 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. जेजू म्हणालो, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेनात. जेजू कुर्सार थावन मुझा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका म्हळ्यार त्या तुज्या आक्लासाच्या ताळयांत आमचे ताळे लिपोवन आसात. कित्याक त्या कुर्सार थावन तूं आमचे पसत देवा लागीं बोगसणेचें प्रार्थन करनासाय. सोडवून आशिवसो आमचो ताळो तूं जालाय. मनशा कुळाक तुजे संगता हाडन आमच्या नांवान तूं बापाक उलो मारताय. तशेंच बापा तांकां बक्षी म्हणली तुजीं उतरां आमकां देवा थावन बोगसाणें जोडूंक आनी देवाची काकुळतेची दिश्ट आमचेर पडशें करता. बोगसाणें जोडली आमी हेरांक बोगसोवंक आनी काकुळतेची दिश्ट तांचेर घालूंक. जेजू तूं आमकां बळ दी. आमेन. सुमया काकूत आमची कर. सुमया काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें स्थेसांव जेजू कुर्सार प्राण सोडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. बली जावन उमकाळता तोरू काडार आपणाकच भेटयता आमच्या जाग्यार. देव आमकां बक्षिता जेजू नांवान मुझे खातीर जेजू कुर्सार मरता. देव म्हळ्यार मोग. दोळ्यांक दिसनातलो मोग कुर्सार दिसता. मोगाचें रूप आमकां पळोवंक मेळटा. हो मोग सोंसणीक. हो मोग दयाळ. हो मोग मोसोर करिना. हो मोग आपलीच बडाय उलयना. हो मोग हंकारान बरना. हो मोग मर्यादिविणे चलना. हो मोग स्वंत आदाय सोदिना. हो मोग रागार जायना. हो मोग अन्याय पळोवन संतोष पावना. हो मोग सगळें सोसून व्हरता. हो मोग सगळें सत मानता. हो मोग सगळें बरो आसता. हो मोग सगळें सांबाळून व्हरता. हो मोग केदींच सरना. मोग जावं तुमचे जिणेचो शेवट. आमेन. सुमया काकूत आमची कर. सुमया काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें स्थेसांव जेजूची कूड कुर्सा तावन देवयतात.
आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेसू ख्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूची निर्जीव कूड मोरी हातांत, काळीज पिंजला तिचे पोळ्यून पुता. मरण पावला देवपूत कैद्या पोरी, मुझे खातीर जेजू प्राण अर्पिता. देवदूतानं मोरयेक म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एका पुताक प्रसूत जातली. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण. तुज्या उतरा प्रमाणे मुजे थंय जावं. तोच जेजू बडव्यान बसयल्लो, मोरयेन जल्म दिल्लो जेजू आज मोरयेच्या हुस्क्यार जीवनातली कूड जावन न्हिदला. मोरयेन आपले कुशेमध्ये आणि देवाच्या कुशेमध्ये देवाची कुशी विंचली. मोरये माये, त्या तुझ्या पुताची निर्जीव कूड तुझ्या हातांत घेवन तूं परत म्हणताय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण. देवा, तुझी कुशी मुजे थंय जावं. जेजू, मुजी मोगाची मनशां पिडेक वळख जाताना, मरण पावतना, म्हाका मरेकार पिडा येताना वा कश्ट निरास भोगतना हांव सर्वेस्पराचो साकर वा साकर्ण तुजी कुशी मुजे थंय जावं म्हणूंक म्हाका धैर्य दी. आमेन. सुम्या काकूत आमची कर. सुम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14 स्थेसांव जेजूची कूड निखे पितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्या जेसू ख्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मनशा पुताक आज मरणान गिळ्ळा, संवसारी पोयंताचे मरणान संपला. उठतलो जैतेवन जावन तिसऱ्या दिसा, मुझे खातीर जेजू तंबान न्हिदला. आज संवसारार वर्ते माऊनपण रास करता. वर्ते माऊनपण कित्याक? राजा न्हिदला. कुडींत देव न्हिदेक संपडला. संसार आराम जाल्ल्या तो वळतावन न्हिदलेल्या सर्वांक ताणें उठयलां. आमच्या पयल्या बापायक आदांक सांडिल्ले शेळयेक तो सोदून गेला. काळोखांत आनी मोरणाचे सावळेंत जियेतेल्यांक भेटोवंक ताका वर्ती आशा आसा. आदांक आनी ताचे सांगाता बंदी जावन आसलेल्या एवेक दुखाच्या सांकळीतावन सुटोवंक तो गेला. जेजू, त्या दिसा तुजी कूड त्या फोंडांत आसली, पूण तुजो आत्मो थंय नातलो. तो पाताळी देंवलो. बापान तुका जिवंत उठयसर तूं थंयसर बंदिवान जावन आसच्या आदांव येवेच्या भुरग्यांक सुवार्ता परगट कर, तांकांय सोडवण फावो केलें. म्हाका लाबल्ली ती सोडवण हांवें वळखून घेवन सोडवणीचें जिवीत जियोंक म्हाका कृपा दी. आमेन. सुम्या काकूत आमची कर. सुम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. आदांवच्या पातकाची माजुरी मरण, पूण क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची माजुरी जिवंतपण
आणि सस्नीक जिवीत. कित्याक आदामांतय सोमेस्त मरतात आणि क्रिस्तांतय सोमेस्त जिवंत उरतात. जेजू आदामच्या पातकाची मजुरी आपणा वयर घेता आणि आमकां पातकांतावन सोडयता. ताच्या जिवंतपणा मुखांतर तो आमकां नव्या जिविताची वाट उक्ती करता. अशें सस्नीक जिविताक रचलेल्या आमचेर क्रिस्ता मुखांतर देवाची काकुळतीची जर वाळटा. क्रिस्तान सस्नीक जिवीत आमकां फावो करचो ताचो संवसारी वावर खुर्साच्या वाटेंतल्यान संपयला. पूण तें सस्नीक जिवीत आमचें करून घेवंक आमी वावरूंक आसा. आमी कशें सस्नीक जिवीत जोडूंक वावुरचें? पयलें बाप्तिस्माचो साक्रामेंत जोडूंक जाय. तो साक्रामेंत येदुळूस आमी जोडून देवाची भुरगीं जाल्या. दुसरें पातकेजींनी बदलूंक जाय. आमी पातकेजींनी बदलून कुमसाराच्या साक्रामेंताद्वारे देवाचे बोक्सांनी जोडूंक आमकां अवकाश आसा. आनी तिसऱ्यान देवाचेर भावार्थ दवरूंक जाय. आमी देवाचेर भावार्थ दवरता, पूण भावार्थासोवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीवनांतलो म्हूण येत. तर मोगाचेनो, आमचो भावार्थ आमी आमच्या बऱ्या करण्यांनी दाखोवन तो जिवंत उरोसो दवरूंक देवाची ससाय आमी मागया. जिव्या भावार्थांत हे संवसारी पयन संपवून सस्नीक जिवीत देव आमकां दितलो म्हणल्या बरवशान जिवया. आमेन.